देशातलो दर एक नागरिक हो पयलो भारतीय आसून भारताच्या धर्मीक एकतेचे रक्षण करपा खातीर नागरी आनी धर्मीक फुडाऱ्यांनी एकठांय येवन काम करप गरजेचें आसा अशें कार्डिनल फिलीप नेरी पेर्राव हांणी म्हणलां. आयतारा राजभवनात कार्डिनल पेर्राव हांचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांच्या हस्तुकीं सत्कार केलो तेदे वेळार ते उलयताले. गोंयचे आर्चबिशप पेर्राव हांकां 27 ऑगस्ट दिसा पॉप फ्रांसीस हांणी कार्डिनलेट म्हण पदोन्नती दिल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां अभिनंदन करपी पत्रूय धाडिल्लें. आयतारा जाल्ल्या राजभवनांतल्या कार्यावळींत राज्यपाल पिल्लय हांणी धर्म निरपेक्षता हो भारताच्या संविधानाचो मूलभूत भाग आशिल्ल्याचें सांगून पेर्राव हांचे भावना समायीक केल्यो. ह्या वेळार देशभरांत उफाळून कस्टोडियन वा हेर सरकारी जमीन वळखुवपाचे प्रकार सरकार खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवन गांवच्या फुडारा खातीर सरकारी जमीन राखून दवरत असो उलो मारला. विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्था संचलीत मयेच्या महामाया हायस्कुलाच्या स्थलांतरण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले. सोमारा हो सुवाळो जालो. ह्या वेळार आमदार प्रेमिंद शेट, गोवा माध्यमीक आनी उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये, सरपंच दिलीप शेट, उपसरपंच सुफला चोपडेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यांत इमारत बांदकाम खातीर मजत केल्ल्या मानेस्ताचो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं भोवमान केलो. कला अकादमी ड्रग्स भास ह्या विशया वयल्यान सरकाराचेर आरोपांचेर फार केल्या उपरांत विजय सरदेसायान कसिनोचो प्रश्न मुखार काडून परत एक पावट सरकाराचेर आरोप केल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या आशिर्वादान गोंयांत बेकायदेशीर कसिनो सुरू आसात अशें विजयाचें म्हणणें. हे सिद्ध करपी व्हिडिओ लेगीत ताणें आपल्या ट्विटर हँडलाचेर घालून हे गुन्यांवाचें सहप्रयोजन अशें म्हणीत गोंय सरकाराचेर फोग काडला. ह्या विशीं गोंय पुलीस महासंचालकान दखल घेवची आनी बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय करची अशी मागणी विजयान केल्या. तशेंच पुलिशेक हे कारवाय आनी बेकायदेशीरपणा थांबोवंक अपेस आयले जाल्यार आमी उच्च अधिकाऱ्यांक मेळटले आनी हाचेर कारवाय करपाक लायतले अशी शिटकावणी लेगीत विजयान ह्या वेळार दिल्या. दोतोर प्रमोद सावंत हेच 5 वर्सां गोंयचे मुख्यमंत्री आसतले तांकां बदलपाचो प्रश्नच उप्रासना अशें भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच काँग्रेसींतले 8 आमदार जरी भाजपांत आयले तरी मंत्रिमंडळांत बदल जातलो ही वावडी आसा अशें ताणावडे सांगता. दिगंबर कामतेक मंत्रीपद दिवपा विशीं प्रश्न केल्या उपरांत ते उलयताले. गोंयांतल्या जमिनाच्या हक्का संबंदात मूळ जुन्या कागदपत्रांचे जर वेळारूच डिजिटलायझेशन जाल्लें जाल्यार आतां जे जमीन हस्तांतरणाचे प्रकार घडटात ते घडचे नाशिल्ले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी म्हटलां. डिजिटलायझेशन जावंक नाशिल्ल्या कारणान जमीन हस्तांतरण करप्यान मूळ कागदपत्रांत बदल करप शक्य जालें आनी देखूनच हे घोटाळे जाल्यात अशें फळदेसाय हांणी म्हणलां. देखूनच पुरातत्व विभागान सगळ्या प्रकारच्या म्हत्वाच्या मूळ कागदपत्रांचें डिजिटलायझेशन करपाक सुरवात केल्या आनी येता त्या 2 वर्सांत हें काम पुराय जातलें असो विश्वास लेगीत फळदेसायान उक्तायला.
प्रवाशांक परवडपी तशेंच तांकां जाय त्या वेळार येरादारीची सोय उपलब्ध करून दिवपा खातीर गोंय सरकारान मल्टी मॉडल ॲप चालीक लायतलें. ह्या ॲपा वरवीं प्रवाशांक बस, टॅक्सी, रिक्षा, मोटरसायकल प्री बूक करून प्रवास करपाक मेळटलो अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. मुरगांव देस्तेरो वाड्यावयले तुंबून उरिल्ले गटर निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गटारांत उदक सांचून राविल्ल्यान डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्ले रोग पातळपाची शक्यताय आसता. देखून संबंदीत खात्यान जाता तितले बेगीन हे गटर निवळ करपाची मागणी लोकांनी केल्या. गोंयांत तशेंच पुराय देशभर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. गोंयचे नितळ सैम, दर्यावेळो, घसघशें पळोवंक लोक गोंयांत येता. असोच गोंयचो फामाद घसघसो म्हळ्यार दूधसागर. सोमारच्यान कुळ्या दूधसागर घसघश्यार पर्यटन हंगामाची रेतसर सुरवात जाली. आमदार गणेश गांवकार हांणी पर्यटकांक पुष्पहार घालून पर्यटकांक येवकार दिलो आनी हंगामाची सुरवात केली. ह्या वेळार कुळ्या शिगांव सरपंच गोविंद शिरगांवकर, दूधसागर जीव असोसिएशनाचे अध्यक्ष अशोक खांडेपारकर तशेंच कुळे पंच मंडळ आनी दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी हाजीर आशिल्ले. सोलर फेरी बोटचें 13 तारखेक उक्तावण जातलें. गोंयच्या न्हंय येरादारी खात्यान पयलेच फावट असो उपक्रम राबयला. पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार नव्यानूच ह्या खात्याचो ताबो घेतिल्ल्यान सुभाष फळदेसायांकूच ह्या विशीं खबर ना. ही फेरी बोट न्हंय येरादारी खात्यानूच सुरू केल्या, पूण मंत्र्याच्या कोतान ह्या प्रकल्पा विशीं ताका कांयच खबर ना. पेडण्यां जावपी भुतांची पुनव म्हळ्यार पुराय गोंयकारां खातीर भावार्थाची गजाल. आयतारा पेडण्याची पुनव अर्थात भुतांची पुनव गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन मनयली. धर्मीक परंपरे प्रमाण भूतनाथ आनी रवळनाथ देवीची तरंगा मांगरांतल्यान भायर काडल्या उपरांत पारंपारीक पद्दतीन भुतां काडप्याचे विधी सुरू जाल्यो. उपरांत देवीच्या कौलाचो प्रसाद घेवपाक देवीचे भक्त पयस पयशिल्ल्यान आयिल्ले. पुनव मनोवपाक पुराय लोक आयिल्ल्यान देवीच्या भक्तांनी बरीच गर्दी केल्ली दिश्टी पडली.
भाताच्या लुवणेक सुरवात जाल्ल्यान सोमारा साळगांवचे आमदार केदार नायक हांणी शेतकारांक भात लुवणेचें मशीन उपलब्ध करून दिलें। साळगांवच्या शेतकारांनी लुवणेचें तेंप लागीं पाविल्ल्यान मशिना खातीर मागणी केल्ली। देखून तांच्या मागणेक मान दिवन सोमारा हें मशीन शेतकारांक दिल्ल्याचें आमदार केदार नायकान सांगलें। साळ म्हणजे भात, देखून साळगांव हो भाताचो गांव जावन आसा। गोंयांत सगळ्यांत चड भाताचें पीक साळगांवांत जाता। हाचीच देख म्हणल्यार फाटल्या वर्सा भाताचो सुमार 18 ट्रक कृषी बाजारांत दिल्ले। तशेंच शेतकारांक पिकावळीचेर मेळपी आधारभूत किंमत आमदारांक वाडोवन दिवची अशी मागणी रमेश घाडी हांणी ह्या वेळार केली। दरेका तालुक्यांत महसूल भवन आसपाक जाय, मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता। फोंडे मतदारसंघाचो दौरो केल्या उपरांत बाबूश उलयतालो। सोमारा केल्ल्या दौऱ्यांत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान महसुला कडेन संबंदीत तशेंच फोंडेच्या कोयर वेवस्थापना प्रकल्पाचोय नियाळ घेतलो। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आमदार प्रवीण आल्लेकर हांच्या वांगडा सोमारा पेडणेच्या सरकारी रेस्ट हाऊसांत आपल्या खात्या वांगडा संबंदीत सार्वजनीक कागाळी आयकून घेतल्यो। भगवती देवीचे दर्शन घेवन वेगवेगळ्या सुवातीचेर भेट दिली। थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकाराक मेळून पेडणेच्या भलायकी खात्याविशीं उदरगतीच्या नदरेन राणे उलयतालो। तशेंच कासारभरणे प्राथमीक भलायकी केंद्रात वचून थंयच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। वेगवेगळ्यो भलायकी खात्यांतल्यो समस्या सुटाव्यो करपाचो यत्न करतले अशें उतर विश्वजीत राणेन पेडणेच्या आमदाराक दिलां। तशेंच रान, शार आनी नियोजन खातें, वैजकी सेवा संबंधीत प्रश्न ह्या वेळार घेतले। ह्या बसकेन मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे, उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकार, सरपंच आनी पंच हाजीर आशिल्ले। आत्मा येवजणी खाला 70 म्हालाच्या 10 हेक्टर वाठारांत रोजांच्या फुलांची लागवड केल्ली, पूण अंदू चड प्रमाणांत पावस पडिल्ल्यान तांचो वायट परिणाम लागवडीचेर जाला। सुमार 80% लागवड नश्ट जाल्या। ताका लागून 70th दिवाळेक रोजांचे उणाव जाणवतलो आनी लोकांच्या बोल्सांक कातर लागतली असो अदमास आसा। कांय उत्पादकांच्या म्हणण्या प्रमाण कृषी खात्याच्या आत्मा येवजणे खाला वितरीत केल्ल्या रोजांच्या रोप्यांक किडी लागिल्ल्यो। पोरू 70 म्हालात खूब प्रमाणांत रोजांचें उत्पादन जाल्लें। अंदू रोंपे लावन 2 म्हयने जाता म्हणल्यार रोप सुकपाक लागलें। वखदां मारून लेगीत तांचो कसलोच फायदो जावंक ना। हाका लागून सुमार 80% लागवड नश्ट जाली अशें कांय उत्पादकांचें म्हणणें आसा। समाजवादी पक्षाचो संस्थापक आनी उत्तर प्रदेशाचो 3 फावटी मुख्यमंत्री पद सांबाळपी मुलायम सिंग यादव सोमारा सकाळी संवसाराक अंतरले। पिरायेच्या 82 वर्सां तांकां देवात्म्य आयली। मुलायम सिंग यादव हांची बरेच दिसा सावन भलायकी बरी नाशिल्ल्यान देखून बरोच तेंप ते गुरुग्रामांतल्या मेदांता हॉस्पिटलांत लायफ सेव्हिंग ड्रग्साचेर आशिल्ले। पुराय देशांतल्या व्हड राजकीय फुडाऱ्यांनी ते भायर पडल्या उपरांत तांकां आर्गां ओंपली। तशेंच उत्तर प्रदेशाचे आतांचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी पुराय राज्यांत 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला।
गोंयांत 2 दीस पावसाची शक्यताय आसा। 10 आनी 11 ऑक्टोबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याचेर विजांच्या गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ राहुल मोहन हांणी सांगले। नुस्तेमारांनी हवामान खात्याच्या ह्या सुचोवणे कडेन लक्ष दिवचे अशें आवाहन तांणी केलां। तशेंच 10 ऑक्टोबराक सत्तरी दिवचल आनी पेडणे म्हालांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें कळीत केलां। पर्वरी दामंदी गोवा शुरुमा लागसार 3 कारे मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघाताक लागून कांय वेळ येरादारी ओडखून पडिल्ली। रस्त्याच्या दोनूय वाटेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो। देवादयेन कोणाकूच मार लागूंक ना। ह्या अपघाता उपरांत पुलीस घडणूक थळार पावले आनी हाचेर फुडलो तपास केलो। गोय सरकारान सरकार तुमच्या दारी ह्या उपक्रमा खाला आमदार वेगवेगळ्या तालुक्यांत वचून लोकांच्यो समस्या जाणून घेवपाक चालीक लायल्या। भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल सोमारा सत्तरी वाठारांत वचून थळाव्या आमदारा कडेन उदरगतीच्या कामां संबंदात विस्तारांत नियाळ घेतलो। सत्तरी तालुक्यांतल्या 12 पंचायतीचे सरपंच आनी पंचांनी गांवच्यो समस्या तशेंच कागाळी भौशीक बांदकाम मंत्र्या कडेन मांडल्यो। योग्य तरेन ही कामां पुराय करतलो अशें उतर भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान दिलें। वाळपय पालिका सभाघरांत ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या कार्यावळीक पर्येची आमदार दोतोर दिव्या राणे, वाळपय नगराध्यक्ष शेहजीन शेख, मुख्य सूर्यजी राणे, केस अधिकारी दशरथ गावस, उपजिल्लोधिकारी प्रवीण परब आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। वेंचणूक आयोगान शिवसेना हें नांव आनी धनुष्यबाण चिन्ह गोठयल्या उपरांत उद्धव ठाकरेन केल्ल्या भाशणाचेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान खर टिका केल्या। उद्धव ठाकरेन आयतारा फेसबूक लायव्ह करून शिंदेगड, भाजपा आनी वेंचणूक आयोगाचेर टिका केल्ली। हाचेर उलयतना वेंचणूक आयोगच कित्याक हें बाकीच्या सगळ्याच संस्थांचेर आक्षेप घेवन तांची विश्वासहर्ता उद्धव ठाकरे मुद्दाम धोक्यान हाडपाक सोदता असो आरोप फडणवीसान केला। बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव परतून एक फावट भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले। च्या विकून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जालो, मात ह्याच मोदीच्या फाटल्या 8 वर्सांत कारकिर्दरी MBA इंजिनियरिंगचे पदवीधरांचे च्या पिवपाची पाळी आयल्या अशी खर टिका बिहारचो उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मोदी सरकाराचेर केल्या। काँग्रेसी सयत सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकवटीन रावपाक जाय, मात जे पक्ष एकठांय येवंक नात तांकां देशांतले लोक माफ करचे नात। एकसरांत बळगे आसता देखून आमी एकवटीन रावपाक जाय अशें मत RJDचो मुखेली लालू प्रसाद यादव हांणी परगटायलें।
सचिवालयांतल्या नोकरे खातीर मराठीचें ज्ञान गरजेचें जाल्यार कोंकणीचें कितें? गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान प्रश्न केलो. ह्या नोकरे खातीर फकत मराठीची सक्ती करप हें चुकून जालां आसूं अशें जर आसत जाल्यार समजून घेवं येता. मात हें चुकून जावंक ना जाल्यार गोंयांत गोंयकारांचें स्थान कितें असो प्रश्न विजयान ह्या वेळार विचारलो. बिचोली मतदारसंघात बेकायदेशीरपणा वाडल्यात आणि थळावे पंच वांगडी तशेंच जिल्लो पंचायत वांगडी ह्या बेकायदेशीरपणाक तेंको दितात असो आरोप आरजीचो अध्यक्ष मनोज परब हांणी केला. आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी ही बेकायदेशीरपणा उक्ताडार हाडल्यार हेच पंच आणि जिल्लो पंचायत पंच वांगडी गुंडगिरी करून आरजीच्या कार्यकर्त्यांक धमकायतात आणि वायट उतरां दिता तशेंच बेकायदेशीरपणाक घुसपिल्ल्यांक आलाशिरो दिता अशें मनोजान म्हणलां. परत एक फावट भाजयेची दर वाडली. टमाटाची दर पावली 60 रुपया किलो जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारांत विकतात. डब्बू मिरसांग 80 रुपया किलो. ह्या म्हारगायेन सर्वसामान्य लोकांचेर हावळ हाडल्या. भाजप सरकाराच्या काळात सध्या गजालेची म्हारगाय वाडटा. आर्थीक नदरेन लोकांचेर फटको बसता. फाटीं ओली कोथंबीर वाडिल्ली, आतां टमाटाची दर वाडल्या. दर दिसा खंयच्यान ना खंयच्यान भाजयेची दर वाडत आसा. सण परब आशिल्ल्यान लोक शिवराक जेवतात आनी ह्या बोवाळान भाज्याची दर वाडटा. बऱ्याच वर्सां सावन पगार वाडोवपाची आनी हेर मागणी करपी दाबा माळ सांग्या वाठारांतल्या वरूण बेवरेज कंपनीच्या कामगारांनी अचकीत दुसऱ्या राज्यांत बदली करपाचें आदेश पत्र मेळिल्ल्यान दुसऱ्या राज्यांत केल्ल्यो बदल्यो फाटीं घेवची मागणी बेवरेज कंपनीच्या कामगारांनी केल्या. तशेंच कामगारांनी कंपनीक ब्रेस्तारा मेरेनची मुजत दिल्या. तशेंच सरकारान हाचेर लक्ष घालचें आनी मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार निशेध काडून खर मोर्चो करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. भाजपाचें सरकार म्हळ्यार भ्रश्ट सरकार. कर्नाटक आशिल्ले भाजपाचें सरकार खंयच्या कामां खातीर 40% कमिशन घेता जाल्यार गोंयचे भाजपाचें सरकारूय खंयच उणें ना. गोंयच्या भाजपाच्या सरकाराक 22% कमिशन घेता असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी केला.